मुख्यमंत्री म्हणटा बानस्तारी एक्सिडेंटाक जबाबदार भितर पडटले सोपिल्ल्यांक न्याय मेळसर वगी बसचेना दिवाडेकार एकठांय आरोपी सावडेकाराक जामीन रिजेक्ट बायलूच चलयताली म्हूण आय विटनेस ठाम मणिपुरा वयल्यान मोदी सरकाराचेर विरोधी इंडियाचो अविश्वास थाराव चर्चा सुरू काँग्रेस म्हणटा सरकार संवेदनशील ना बीजेपीन उस्तिल्ली काँग्रेसीची कर्मा राहुल मोदी ब्रेस्तारा मुरगांव पोर्टातले बर्थ 567 JSW 30 वर्सां खातीर दिल्यात चलोवंक विजय म्हणटा प्रकाश शोकाचो पर्यावरण मंत्री म्हणटा मर्यादे भायर कोळसो हाताळूंक दिवचे ना लायटीच्या खात्याचो आनीक एक लायन हेल्पर लायटीच्या खांब्यार शॉक लागून सोंपलो 20 दिसांत दुसरो 19 जुलयाक लाडू पेडणेकार आता लाडू आरोंदेकार लायन हेल्परांचे सुरक्षेचो प्रश्न खर तमनार प्रकल्प गोंयकारांची फुडली लायटीची मागणी पुराय करूंक झाडां मारचेना ट्रीम करतले म्हणटा वीज मंत्री सुदीन CECच्या मार्गदर्शनान सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश पाळून काम पणजे कसिनो बोर्ड मुक्त करपाची हायकोर्टाची ऑर्डर चाली महापालिकेचे टीमीन शारांतले कसिनोचे बोर्ड काढूंक केली सुरवात CCP टीमी कडच्यान फाल्यां मेळटलो एक्शन टेकन रिपोर्ट छत्रपती शिवाजी महाराजाचेर वादग्रस्त विधान केलो म्हूण FIR जाल्ल्या फादर बॉलमॅक्स परेराक अटकपूर्व जामीन मडगांव जिल्लो कोर्टाचो फादराच्या अर्जाचेर निवाडो मोपा एअरपोर्टावेले स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर बंद करचे ना मुख्यमंत्र्याचे उतर सेंटरात 820 जाणांक प्रशिक्षण 90% मोपा एअरपोर्टात सेंटर बंद करता काय म्हणून विजयाचो प्रश्न रस्त्यावेल्या हेडपी गोरवांचो इश्यू तडीक लावंक हायकोर्टान पालिका पंचायत पणजे महापालिका पुलिसांक लायले कामाक सिओन लक्ष दिवपाचे पुलिसेन रस्त्यार गोरवां दिसल्यार गोरवाकारांक सोदपाचे FC गोवाची डुरँड कपात धमाकेदार सुरुवात शिलाँग लाजोंगाक 16-0 धाडायले हेड कोच मार्किजाचे गैरहजेरेत असिस्टंट कोच बेनितोचे मार्गदर्शनात जैत देशात कोविडाचे नवे केशी 25 ऍक्टिव्ह केशी 1543 गोंयात फाटल्या 24 वरांत एकूय नवी केस ना ऍक्टिव्ह केशी 1 महाराष्ट्रात कोविडाच्यो केशी वाडटा ऍक्टिव्ह केशी जाल्यो डबल राहुल गांधीक लोकसभा खासदार म्हणून परत मेळप 12 तुगलक लेनीतलो बंगलो खासदारकी गेल्या उपरांत एप्रिलांत राहुलान सोडिल्लो बंगलो धा मिनटात दिल्लीत 3 चोरयो 74 वर्सां पिरायेच्या जाणट्याक मरण पुलिसां मुखार गुन्यांवाचो एक नवो ट्रेंड दिल्ली मंत्रिमंडळात फेरबदल सौरभ भारद्वाजा कडच्यान सर्व्हिस आनी विजिलन्स खाते घेतले काढून खाते आता आतिशी कडेन ज्ञानवापी मशीद केसीत जागो सील करपाक आनी बिगर हिंदू लोकांच्या प्रवेशाक बंदी घालपाची मागणी करपी PIL अलाहाबाद उच्च न्यायालयान मारले भायर बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट अंडरटेकिंग कंपनीच्या कंत्राटी खासगी बस ड्रायव्हरांनी 7 दिवसांनी संप घेतला फाटी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचे पगार वाढीचे उतर बायलेन घोवाक काळो म्हणप ही क्रूरताय कर्नाटकाच्या हायकोर्टान या दाव्याचेर जोडप्याक घटस्फोट केलो मंजूर स्वातंत्र्य दिसाच्या उत्सवात वाटेकार जावंक अमेरिकेचे खासदार येतले भारतात प्रधानमंत्र्याच्या लाल किल्ल्यावेल्या जनसभेत जातले वाटेकार
भारतीय हॉकी टीम एशियन चॅम्पियनशिप ट्रॉफीचे सेमी फायनली क्वार्टर फायनलीत खडेगाठ कोरियाचे 3-8 2 गोलांत जय.